येसू गोळ्या गोळ्या जेजू स्वादी गोळ्या सर्गे थांब तू देवलोय सोदू म्हाका आयलोय पळय हांव दिशेळी तुका सुकून गेली तुजे थंय व्हडून म्हाका पयसो रूम सोडनाका पळय हांव दिशेळी तुका सुकून गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रूम सोडनाका जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका एमको डावार धरली विसाय व्हड आदारली फाटी म्हाका आपय गायां तुज्या लिपय नाडून पवित्र रक्तान दवर सदां काळजान. आमच्या संगी हजर आसच्या जेजूक आमी नमान करया. तो आमचो देव, तो आमचो धनी, तो आमचे सर्व, तो आमचे सर्वस्व. तो आमकां वाट, तो आमकां सत, तो आमकां जिवीत. तोच आमकां बळ भरवोसो. तोच आमकां भलायकी. तोच म्हणजे जिविताक उजवाड आमकां फुडाराक भरवोसो. आमच्या सवालांक जाप. तोच आमकां बुजावण आनी धैर्य. तोच आमचो स्वामी सर्व सर्वस्व. ताचे विना आमी जियोंक जायना. तो दाखवाल आमी फाटे. ताचो जीव आमचे थंय वाडल्या शिवाय आमचे थंय जीव ना. ह्या स्वाम्याक सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या शक्तीन नमान करया, आराधन करया, स्तुती करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार
जेजू ह्या भोव कठीण कश्टांच्या काळार आमी तुजेशी धांवून आयल्या. सगळ्या संवसारार पिडा विस्तारन लोक भरोसो सांडून आसा. कुटुंबाक आदार जावन असले मनीस मरण पावून कुटुंबाक आदार नातिल्ले बरी जाला. हय बापूयच मरण पावून भुरगीं आज अनाथ जाल्यान ही गरजो बंद पडून लोकांक मागणी करूंक अवकाश सांगाता म्हणून अवकाश ना जाला. आमची कार्य बंद पडल्यान आमचे शिक्षण संस्थे बंद पडल्यात. सगळें आमचो भरवोसो गुणो करीत आसा. पूण सोमिया तूंच आमचो आदार, तूंच आमचें बळ, तूंच आमचो भरवोसो. तुजेच पातयेवन आमी आयल्या. तुजे शिवाय आमच्या जिवंक जायना. सोमिया जेजू कितलो लोक हॉस्पिटलांनी आसा, आस्पत्र्यांनी कश्ट जाता, वखद मेळनासतना कश्ट जाता, वखदाक पयशे खर्च करूंक नासतना कश्ट जाता, फावती जाणां आरैके करूंक नासतना कश्ट जाता, फावती बेड्डां मेळनासतना, ऑक्सिजन मेळनासतना, फावती ट्रिटमेंट मेळनासतना कश्ट जाता. तूं जावन आसा जीव थंयसर तांकां थंयसर जीव वाचोवचे. ते ऑक्सिजन मेळनासतना थंयसर कश्टान आसात लोक. सोमिया सकाळचो आमी उडास काडटा, सकट लोकांचो आमी उडास काडटा, बरोस आनिल्ल्यान सकाळचो उडास काडटा, कश्टान सकट कुटुंबाचो उडास काडटा. रडोवन कंगाल जावच्या ह्या सगळ्या संवसाराचो उडास काडून आमी तुजे अशी धांवून आयल्या. निवार आमकां ह्या खरकांतलें, निवार आमकां ह्या कश्टांतलें म्हूण मागोंक हाजो पवित्रत्व मागोंक आमी हांगासर आयल्या. तुवें सांगलें सताचो पवित्रत्व येताना तुमकां सगळें सांगतलो, तुवें सगळें उगडापें करतलो. तो सताचो आत्मा आमचेर धाड सोमिया, धाड तुज्या पवित्रात्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. जेजू तुजेच पातयेवन आमी आयल्या. आमच्या मदेगांत तूं आसाय म्हण हांव तीरपात येता सोमिया. कितलीं जाणां तुका आतां ह्या सक्रामेंत आराधना हजर जावन तुजें दिश्ट केल्लें आसा सोमिया. सगळ्यांचे कश्ट तूं जाणाय, सगळें दाळ दीस तूं घालता आसाय. हाटीर थंयसर काटयेर आशिल्ल्यांक, घरा एकसुरपणाक बसुल्ल्यांक सगळ्यांक तूं एक आदार जावन आसाय सोमिया. आज ह्या आमच्या लोकां खातीर मागो म्हणून आमी हांगासर जमल्या सोमिया. आमची काकुळट कर, तुजेच पातयेवन आमी आयल्या. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां, कश्टाची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो इश्ट मोगासो, इश्ट मोगासो. हर एक गरजेन, हर एक गरजेन म्हाका पावसो, म्हाका पावसो. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पात येता
जेजू मोगाळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा सोमिया जिजो आम्ही पात हाका दारले पात कांदा आमी बुडल्या पातकी संवसारांत आमी आसाव हांव जाणा तूं आमची दया करूंक आयिल्लोय तुजो जीव आमचे खातीर पातक्यान समर्पूंक आयिल्लोय आनी तुवें तें केलां किर्तन 32 आमकां सांगता कोणाची पातकां बोगसाल्यान कोणाचे अपराध बोगसाल्यात ती करीस भागी आज संवसारांत तुवें हाडिल्लें भाग संवसारान आज वगडावन घेतलां विविध तरेन पातकांनी पडून तुजी इश्टगात वगडावन घेतल्या तुजें बेसांव वगडावन घेतलां तुजी जावन पयस सरल्यात तुजी मोगाळ दया तुजे कृपेची वेंग तांणी नीज जावन वगडावन घेतल्या सोमिया आज आमची पातकां बोगोस सगळ्या संवसाराची पातकां बोगोस सोमिया काकुळत आमचें घर सोमिया तुजे विरोध वचून पेल्या विरोध वचून आमी केल्लीं सगळीं पातकां आमकां बक्षी सोमिया आमची दया दाखय सोमिया आमची काकुळत कर सोमिया तूं कधीच आमकां पाठ करना आमी जाणाव तुवें तुजो जीवच आमचे पासून भेटोवन दिला आसता तूं केदीच आमकां तिरास्कार करिनाय तें आमी जाणाव पूण खरी दूख धरन आमी तुजे येदोळ येवना देखून आज आमी सगळ्या संवसाराच्या पार्तींनी तुजे मुखार आसाव सोमिया काकूळ तूं मागोवंक सोमिया आमची काकुळत कर सोमिया तुजे उपादेशांक आमी विरोध केल्या तुज्या पुरबायाची सर्गींची वाट आमी तिरास्कार केली पेलासो मोग करूंक आमी चुकल्या स्वार्थान हांकारान भरल्या पेला तें दया दाखोवंक चुकल्या हट्टी आनी रागिश्ट आमी जाल्या सोमिया आमची काकुळत कर दुखीचें विधान ये म्हज्या देवा सगळ्याची न्हेची सर म्हजी पातकां हांव कांटाळटां तांची हांव दूख धरतां कित्याक तुका इतल्या बऱ्या म्हज्या देवाक तांच्यो अपमान जाला ह्या मुखार हांव केदीच पाताक करचो ना म्हज्या देवा म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकुळत कर म्हाका बक्षी काकुळत मागोवन आमी गीत गावया सोमिया पातकां म्हजी बोगो सगळीं पातकां वळखून घेवया काकुळीचो सोमी ह्या वेळार आमचे दया दाखयता येशी पिता बक्षिल्लो तो बाप परत ताच्या वेंगेंत घेवंक हांगासर आसा देवा अगणित काकुळती अपराध मोजे कारसर पोसोन मोजेर पावबीर मोती भोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगोस सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून दी आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्तें जिवीता पावोवन दी
भयणीनो, परत त्या जेजूचेर आमी दिश्ट लाया. काकुळतीचे दिश्ट, मोगाचे दिश्ट तो हाडून आयला. आमच्या अपराधाने बक्षिल्ल्यात, आमच्या अपराधाने ताणें ते खुर्सार कश्ट मरण सोंसलां. ताची दया, ताचे बक्षणे, ताचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक तो आज हांगासर आसा. ह्या सुमयान आज आमकां केल्लें सगळें बरेंपण उडा आसा काडया. आमी पातकी जाल्ल्यान जाल्यार आमी ताजे पयस गेल्ल्यान जाल्यार तो आमकां विसरोंक ना. आमकां तो दिसपरतो ग्रास दिलो, आमकां जाय तितलें वारें उदक खाण जेवण ताणें दिलें. आमच्या कुटुंबाक कोण मनी काम करूंक ताणें फावो केलें. आमचे पिडयेक वखाद फावो केलें. आमच्या हाता पांय सवस्काय दिली. आमकां मोती संतोश दिल्या, रातीक न्हीद दिल्या. आमकां एक तीर भावार्थ ताणें दिला, पवित्र पुस्तक आमकां दिलां. आमच्या वचून विनंती करून मुरी मायन सांत भक्त आमकां दिलें. आमच्या सदां इतरां पवित्र आत्मोस आमकां दिला. सोमयाक आमी अर्घां दिवया. तुका हांव अर्घां दिता, तुका हांव अर्घां दिता जेजू, तुका हांव अर्घां दिता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. तुका वगळाप दिता, वगळाप दिता, तुका हांव वगळाप दिता जेजू, तुका हांव वगळाप दिता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. सोमी आज आमचे लागीं उलयता. लुकाच्या वांजेलांत पयलो आवास्वर 30 आनी 4 व्हळ तावनो आमी आयकत हांव. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय हांवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रोत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्न ताचे सकत तुजे सावळी घालतली. तिका तुजे येतावन चल मनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक आसात जावचें कसलेंच ना. तेदो मुरयेन म्हळें, पळय हांव सुरेस्पराची साकर न्ह,
तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे शिलो गेलो. देवाचें उतार हें म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या खातीर मागोंक आमी आयल्या. पळय आज मुरयेन विचारलें बरी हें घडचें कशें. हीं सवालां खंडी जावन आमकां दोसतात. पिडेस्त म्हणूंक बरो वखद ना, ऑक्सिजन ना, वेंटिलेटर ना, हांवें वांचचें कशें. दिस जाप बडवो दिता मौन तो स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो. म्हजे पिडेक वखद ना, म्हाका सोलोव तांकाणा, म्हाका आतां पांयाक बळ ना, परत हांवें हुशार जावचें कशें. तोच बडवो आतां आमकां सांगता पळय मौन तो स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो आनी देवाक आसा दे म्हणल्यार कितेंच ना. म्हजें काम हांवें वगडायलां, दिसपरतो ग्रास म्हाका ना, सांबाळी म्हाका हें ना, अर्दो सांबाळ कालदो सांबाळ मेळते आसा, सांबाळी तर म्हाका दिनान, दिसपरतो ग्रास कसो जावचो. मौन स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो. देवाक आचार जावचें कितेंच ना. खाजार जावन 10 वर्सां जालीं आणखी भुरगें म्हाका जल्मोंक ना. कितें हांवें करचें, वखदां करचीं जालीं चक्कर जालें. परत 300 उतरां मौन स्पिरीट तुजे सावळी घालतलो आनी देवाक आसात जाल्लें कितेंच ना. पळय म्हजें सगळ्यांनी बदलाम घाला, हांवें सूख करूंक ना. कित्याक अशें जाता. मौन स्पिरीट तुजेर सावळी घालतलो आनी देवाक आसात म्हणलें कितेंच ना. भरोशाची वाट दिसना. शिकोवंक जायना. कॉलेजी इस्कालां बंद पडल्यांत. कितें करचें म्हूण कळना. बरें शिकप जोडून वरती बरी वाट धरची म्हण चिंतिल्ली. विद्यार्थीनो तोच बडवो आज तुमकां सांगता हांगासर मौन तो स्पिरीट तुमचे सावळी घालतलो आनी देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना. मोगाच्या भाव भयणीनो पळया न्हीद पडना. वखद खंयचे घाण गेल्यार लागना. इतलीशी न्हीद पडना. बंदून न्हिदली पळयतना बेजार जाता पूण म्हाका न्हीद पडना. अशा स्थितीर हांव आसा. कितें करचें म्हूण कळना. लोक म्हाका मानसी पिडेस्त म्हणटात आनी कितें म्हणटात. भिये नाका. मौन तो स्पिरीट तुजेर सावळी घालतलो. देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना. खंयचे कश्टांनी तूं आस, खंयच्या कश्टान तूं आसयत, खंयच्या समस्येन तूं आसयत, खंयच्या सोलवणेन तूं आसयत, खंयच्या लॉसान तूं हें आसयत, पूण देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना. एकच ते कोरू मेळनातल्या त्या उदकांत सगळी रात वावर करन त्या उदकांत थंयसर तूं मासली तांकां मेळोंक ना. सगळी रात हांवें पेसाडलें हांव एक कोरू बरें मेळोंक ना. पूण जेजून कितें सांगलें आतां तुजें जाळ घाल. आज तो तुमी आमकां सांगता मौन तो स्पिरीट तुमचे सावळी घालूंक हांव तुमचेर आज धाडटां. खंडी जावं भाव भयणीनो ताका आसात जालें कितेंच ना. कितले पिडेस्तांक मागण्यो बरें जाल्लें ना आमगे. कितले पिडे आसात म्हूण जाल्ले फाटीं आयिल्ले ना आमगे. कितले जाणां भुरगें जायना म्हूण सांगिल्लें आज अपुरबाय भुरगें फकत मागण्यान जल्मोन हांगासर ना आमगे. म्हज्या जिवितांत साक्षिल्लीं कितल्यांनी आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो काम ना म्हणल्यार अत्युत्तम काम देवान वदाक सून दिल्लें आसा. पूण हांगासर कितें आमकां जावंक आसा. आज तो स्पिरीट आमच्या एकल्याचेर येयचे जाल्यार मुरयेन कितें म्हळें हबले सोम्याची साकर न. साकर कितें साकर धनी कितें सांगता केदळाय खाण दिवं तयार आसा. आनी धनयान सांगिल्लें करूंक केदळाय तयार. ताचो खाण केदळाय तयार धनयाक आनी ताचे सगळें सर्वस्व धनी कितें सांगता करूंक तें तयार. तो भावार्थ मुरयेन तेंच केलें आपले सुम्याची साकर न. आज मुरी आमकां पवित्र आत्म्यान बरयली ती आमकांय तीस आज देख पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी सोम्याची खुशी करूंक तयार जावया. सोम्याची खुशी कितें म्हळ्यार समजा जाय. आमी फकत आमचीच खुशी येदोळ केल्या. देवाची योजना खालती जाल्या आमगे. जेरमाया प्रवाद 29
इकराय वळटा कितें म्हणटा बळया वय म्हाका तुमच्या खातीर अत्युत्तम योजना आसात तुमच्या नासाक न्ही तुमच्या बऱ्याक ती योजना सोमी तुमकां सांगता तुम्ही तुमची ती योजना केल्यात आनी जावन चलवाल्यात आज समर्पण करया मुरये बरी म्हजी योजना न्ही सोमी तुजी योजना तुजे कुशे प्रमाणे जावं तुजे कुशे प्रमाणे जावं म्हाका भुरगें जायना कित्याक म्हूण गोत्तू ना म्हाका काम मेळना कित्याक म्हूण गोत्तू ना म्हाका शिकोवंक जायना कित्याक म्हूण हांव नेना म्हाका पिडेक वकात लागना कित्याक म्हूण हांव नेना पूण तूं जाणा ही सोम्या तुजी योजना तो विशेश आसा तुज्या योजनाक हांव खाल जाता तुज्या योजनाक हांव खाल जाता तेच देवाच्या योजनाक आमी खाल जावया देवा हातांत देवाच्या हातांत आमकांच आमी घालया आमी ते वावोवचे नाका सांबे तुजें पयल्या पत्र हांव वचो 5 सांगता न्ही सगळे तुमचे कश्ट खंत बेजाराय तुमी हेज्या कुर्सा समर्पिया थंय कुर्सा जाय तितलो जागो आसा वय तुमी थोडी तुमच्या मोगाचे अंतरून अनाथ जाल्यार जावं पुरो दुखेश जाल्यार जावं पुरो सगळें सुमेच्या कुर्सा समर्पिया तेजो जायतो जागो आसा आज जेजू येत्ते खातीर हांगासर आयला ताची योजना आमी स्विकार करया आमी आमकां संपूर्ण देवाच्या हातान घालतना हांव धनी न्ही सोम्या तूंच धनी म्हणटा सगळ्या एका सेवका बरी त्या हातान समर्पिल्ली हेंच आमचो भावार्थ म्हळ्यार हेंच सगळें सुमेच्या हातान समर्पणें सुमें तुका जाय तशें तूं कर हांव जाणा हें तूं करताय म्हणून हांव जाणा कशें मुरयेन खाना शहरान त्या लग्ना कडेन कितें केलें तो कितें सांगता तें करा आनी कितें उणें पडलें गे थंय जर तर आज तेत सुम्याक आमी खाण दिता जाल्यार खंडीत जावन आमकां कितेंच उणें जायना सुम्याक खाण दिया मात तेरेसा साक्रामेंत आमकां वरां करशिताली गे एकलें पत्र करता विचारलें तिका तूं कितें करताली कितें सांगताली सोम्या लागीं तिणें म्हणलें इतलेंत हांव खाली ओगेत बसल्या सोम्याक आयकूंक सोमी उलयलो गे ना हांव आयकोंक बसल्या तितलेंत आज आमचें तितलेंच सोमी जर उलयना जावं की पुरो पूण आमी खंयच्या वाटेन चला आसय उजव्या वाटेन गे दावे वाटेन गे खंयच्या वाटेन आमी चला आसय तो आमकां सांगता आमी ताका खाण दिल्यार जालें आमी आज पिठो जाल्या हांव देदेसपरा जाल्या हांव देसवाट जाल्या हांव सोम्या तुज्या खालत्या सेवा खबर तुजी अशी धांवून आयल्या हांव मुरये बरी आयल्या सुरवेल्या येवे बरी न्ही सोम्या सुरवेल्या येवेन कितें केलें हांवें सांगलें बरी जायचें म्हणून सैतानाच्या हातांतलें फळ तिणें व्हरून घालून गेलें आनी केलें मुरयेन तुज्या मायेन हांवें सांगलें बरी जायचें म्हळें न्ही तुज्या कुशे प्रमाणे जावं म्हळें आनी त्या दाडा सोडवण आयली आज आमी खंडीत जावन तेंच येवे बरी जावचें नाका म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हूण न्ही आज म्हाका सोम्या तुज्याच तातान समर्पिता तुका जाय तशें कर म्हूण आमी सांगया वेचीक पोतो तुकराच्या कुडांत आसतना ताणें लेखलें हांव म्हज्या बापा अशें वेतलो एका सेवका बरी हांव ताचे लागीं उरतलो ताचे लागीं सेवाक बरें म्हजे न्ही बरें आहात हांव हें बाप्पा सांगतलो आनी तो सेवाका बरी जावंक तयार जालो आमी सेवाका बरी ताची खुशी करूंक ताची खुशी जारी करूंक ताचे खुशी खालतीमान घालूंक तयार आसूं जाल्यार सोम्याक वेची पुता कितें मेळ्ळें तो बापा लागीं वेताना हांव जो सेवाक पूण सांगूं बरें सोडूंक ना ताका इतलें घट्ट ताणें पटलून धरलें थंयसर त्या वेंगेंत आसतना ताका आतां सोब दुस येवंक ना खंडीत जावं मोगाच्यान आमी पवित्र मागतना अशें हात धरता ये तुका हांव पुटलून धरूंक आस येता म्हणून पवित्र येता आनी आमकां वेंगता आनी बापाची खुशी करूंक आमकां शिकयता आमचें थंय तो भरता आमकां ताची अपुरबाय देणी आनी फळां आमचें तें आज भरता आज हें मागोवंक आमी हांगासर आयल्या खंडीत जावन आमी सोम्या लागीं आज आयिल्लीं ती ताची देणी आनी फळां भरोवन जियोवंक बरोच दवरून आमी मुखार वयतले आज ह्या खातीर त्याच पवित्रात्म्या मागोवंक आतां आयती जावया पवित्रात्म्याक गीत गावया त्या पवित्रात्म्या आमचे थंय येवकार मागया
तुमी असले कडेन साथ आसा जाल्यार हात असे दर्यात हात असे धरात पवित्रात्म्या वेंगूंक पवित्रात्मा वेंग येता तुमच्या कोणाक जाय तांणी माथ्यार हात दवरयेत या हात असे धन रावयेत या हृदयार हात धन रावयेत दोळे धांपून मागात आमी तुमच्या पासत मागता आज त्याच पवित्रात्म्या सक्तीन तुमी बरच्या खातीर पवित्रात्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रात्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये सशी कै वाटता कै भूस वाटतो जोफांकै सशी कै वाटता कै भूस वाटतो जोफांकै पवित्रात्म्या येवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये मोगान बर कुरपेन बर सदांच तो राखून वर मोगान बर कुरपेन बर सदांच तो राखून वर पवित्रात्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये दीस साय दीस जाणवाय दैवीक सक्तेन चलय दीस साय दीस जाणवाय दैवीक सक्तेन चलय पवित्रात्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रात्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये हांगासर आज आमचे उलय सुमयाक समर्पिया तुमची जबाब ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पाप साहेबांतय गोळी पापांतय आमच्या याजांकय धार्मीक वडिलांतय त्यास ये पवित्रात्म्या धाड बापा आनी तांकां ह्या संदीत परिस्थितीचेर पवी सभा सोलोवंक फावो ती जाणवाय गिन्यान आनी मोत फावो कर म्हूण आमी मागता ये पवित्रात्म्या ये सर्गींच्या बापा आमी मागता आमच्या सर राजकारणी खातीर राजकारभार चल्ले तेंचेर तांची मोत उजवाडाय खंयच्याय स्वार्थान तांणी बरें नासतना सकट लोकांचें बरेंपण मात्र मतीन चिंतून त्या खातीर वावरूंक तांकां बरें मन दी जाय ती सुख संपत्ती तांकां दी फावो ती सवलतो तांकां लाभय जाय तो आर्थीक आदारी तांकां लाभय लोकांक भलायकी आनी बरेपणाच्या वावरान तांकां तूं आज पाव म्हूण मागता ये पवित्रात्म्या ये मोगाळा बापा धाड म्हूण आमी मागता ह्या पवित्रात्म्याक सर दाक्तेरांचेर वैजांचेर नर्सांचेर कोरोना वॉरियर्सांचेर सदां न्ही ती सेवा करतात तांचो तो जीव हांगार घालून आज तांकां बळ भलायकी दी तांकां सर वायटान राग तुजे पवित्र तांकां बर तांणी पिडेस तांकां थंयसर सेवा दिताना तांकां तें बरेंपण लाभून दी म्हूण आमी मागता ये पवित्रात्म्या ये विविध पिढ्यांनी कश्ट नासचे आमच्या भावनां खातीर आमी मागता तांकां सर पिढीना सुटका लाभय ते विशेश जावन ह्या दिसांनी ही कोवीड पिडा लागून कोरोना पिडा लागून कश्ट आसात लोक संवसारभर तांचे तें दया दाखय आनी तांकां भरवशान भर तांकां भलायकी लाभय कॅन्सर पिडेनी आनी हेर पिडेनी लिवर किडनी पिडेनी प्रेशर आनी डायबिटीज पिडेनी काळजाच्या पिडेनी मोती ह्या पिडेनी कश्ट आसा तांकां समेस्तांक बळ भलायकी लाभय म्हूण आमी मागता ये पवित्रात्म्या ये मोगाळ बापा आमी मागता स्वामिया जेजू आमी मागता आज धाड म्हूण पवित्रात्म्याक धाड म्हूण पवित्रात्म्याक सगळ्या संवसाराच्या कुटुंबांतय तांकां कुटांब कशें चलोवचें म्हूण कळना थोडे सांदे मरण पावल्यात भुरग्यांक फावो तें शिकप ना दिसपट्याक आसा वाट ना बरें एक काम ना सगळ्या कुटुंबाचें तुजें स्पिरीट आज धाड तांचे कुटुंबांत पयले सुवातेर माया मोगांनी एक वोट दी आनी दिसपट्याची वाट दाखय म्हूण आमी मागता ये पवित्रात्म्या ये सर आमच्या वावरांचेर तांकां बळ भलायकी लाभय कामाची भद्रती दी आनी तांकां बरी कामां फावो कर म्हूण आमी मागता
ये पवित्र आत्म्या ये परगताचा आमच्या भावनांक समेस्तां बळ भलायकी कामाची भद्रती ताच्या वावरांत सूख संतोष आनी तांकां जाय तितलो पाग आनी हरये मेळोन तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता ये पवित्र आत्म्या ये सुमी आज जेजू धाड म्हूण मागता जो पवित्र आत्मो आमच्या युवा जाणांचेर तांचे शिकाप जालें थोडें शिकाप शिकोवन तात कितें करचें म्हूण कळना ह्या स्थितीर एक वर्स तावणी कोश्टून आसात तांकां तुजी जानवाय धाड बुदवंतकाय धाड उजवाड धाड तांकां बरवसो धाड तांणी शिकचें शिकाप ताचे मोतीन कसय आनी तांकां असल्या शिकपा रितीन मुंद आसूंक गटाय दी आनी तांकां शिकाप तांचें निरंतर मुंद आसूंक तांकां जाय ती सर कुमोग लाभो न्ही म्हूण आमी मागता ये पवित्र आत्म्या ये विविध वायट सवयांक बली जाल्ल्यांक राग सोमिया जेजू तांचे तो पवित्र आत्मो धाड आमाल पियोन ही ड्रग्स गियार संगतीची रुसूच तांचे तावन तूं काड सर वायट सवयांचे बळ मोडच्या खातीर पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता ये पवित्र आत्म्या ये मोगळा जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्याच्या भुरग्यांत ही नेणटी भुरगीं आतां एक देड वस्तार म्हणलें बरी कितें करचें म्हूण कळनासतना आसात हल्या स्थितीर तांकां फावो तें शिकाप ना ते जिणे क्रम कितें म्हण तांकां कळना ह्या भुरग्यांक जानवाय गिन्यान मोत दी सोम्या बरो फुडार तांकां फावो कर फावो शिकपा येता मांडावळ तांकां जावं बेगीन जावन शिक्षण संस्थे ओपन जावं आनी अशें फावो तें शिकप मेळों फावो जावन मागता ये पवित्र आत्म्या ये बरवसो सांडिल्ल्या साकड्यां खातीर मागता सोम्या सोम्या जेजू तूं सामचो बरवसो बरवस सांडल्या सगळ्यांक नो बरोवस काळजान धाड धैर्यान बर आनी तांकां आज बळ भलायकी लायबय म्हणून मागता ये पवित्र आत्म्या ये ह्या घडये विविध तरांचे कश्ट बेजाराय संकश्ट तुज्या मुखार दवर नासात समोर भुरग्याचें देणे समोर मानसीक पिडीतांक गूण जावं समोर राज्यतांक गूण जावं पुरो जिणे निर्धार काडण्यो सकत मेळों जावं पुरो बरी सैरीक मेळों जावं पुरो तांणी धरिल्लें काम शाबीज जावं पुरो तांणी सोलवणेन तांणी भायर येवंक रीण फारीक करून तांक मेळों सगळें सोम्या तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता ताकाच तुजेर पवित्र आत्मो धाड म्हणून मागता ये पवित्र आत्म्या ये सुम्या आज आमचेर त्यो पवित्र आत्म्याची ती साथ देणी आमचे धाड म्हणून मागता हांव जानवाय गिन्यान बुद गटाय समजोनी भक्त आनी देवबिरान धाड म्हणून आमी मागता ये पवित्र आत्म्या ये आज या देण्या खातीर आतां पवित्र आत्म्या लागीं मागया येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मोदे तुज्या सक्तीन आमकां बर तुजे सक्तेन आमकां बर राव तूं आमचे सोवे तुम गावया येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मोदे तुज्या सक्तीन आमकां बर तुजे सक्तेन आमकां बर राव तूं आमचे सवय राव तूं आमचे सोवे तूं तें जिवें सस्नेक वाडची जर सस्नाक वाळची जर बुजोनदार आनी बूद देणार बुजवणदार आनी बूद देणार सगळेंच तूं चलय सगळेंच तूं चलय तूं जिवीत उदाक तूं जिवीत दिवचें उदक ससना वाडची जर सस्नाक वाळची जर बुजोनदार आनी बूद देणार बुजवणदार आनी बूद देणार सगळेंच तूं चलय सगळेंच तूं चलय येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मोदे तुज्या सक्तीन आमकां तुजे सक्तेन आमकां बर
आमचे सगळे राव तू आमचे सोबे ओळू थाळ्यान गावया येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र आत्म्या आमचे मध्ये तुका आमचे मोदे तुझ्या शक्तीन आमकां भर तुझे सक्तीन आमकां भर राव तू आमचे सगळे राव तू आमचे सोबे सोमिया दाट तुझे पवित्र आत्म्याक आमचेर तुझी जाणवाय गिन्यान बोध गटाय समजोनी भक्त देव बिरांते ही पुरपाय ही देणी आमचे हर एकला ते बरों सोमिया बरों आमचे येमापान ही देणी धाड तुझ्या बावार्थ्यांतय तुझ्या याजा खातीर तुझ्या धार्मीक खातीर आनी नव्या जिवान बर बरोवो सांडून आसल्या ह्या लोकांतय आज नवो बरोवोसो भरच्या खातीर आज आमी मागते आसा आज तुवें पवित्र आत्म्याची फळां ती 12 फळां आमचे लागीं धाडच्या खातीर आमी मागता सोमिया माया मोग संतोष शांती सोसणीकाय दयाळाय बरेपण उदारपण सादेपण विश्वासीपण मनसुकी स्वादमान निष्कळपण ह्या पुरबाय फळां आमचे लागीं आसतना आमी खंडीत जावन देवाक चड मोगाचीं जातले हांव पवित्र कर देण्याने तुझ्या दयेन आमकां भर सात तुझी देणी आमकां तूं फावो कर कर आमची जिणी मोगा करपे परतून गावया ए पाराक्लेता दैवीक मोजदारा तुझी तेंपलां जावन आमकां रुपीत कर ये पाराक्लेता दैवीक बुजवणदारा तुझी बुजवणदार आमकां सांबाळवर ए नव्याने तूं संसार तूं नवो कर शांती प्रीतीचो मोगाचो तूं कर सगळ्यांक नव्या तूं भरोश्यान शांतीची बळ भलायकेन जावं नव्या शक्तीन भर सगळ्या नवो उल्हास धाड ही बुजवण आनी सकत बळ संतोष धाड सोमिया तुझ्या फुलांनी आनी फळांनी आमकां भर सोमिया नव्या जिवितां भर सोमिया आमी तुजेर पातयेवन आयल्या आमचो बाबा तुजेर आमी घालता आज तो माया मोग संतोष शांती सोसणीकाय दयाळाय बरेपण उदारपण सादेपण विश्वासीपण मनसुकी स्वादमान निष्कळपण धाड सगळे सुमेस्ताते आज सगळे तांचे खसपीड आशिल्ल्या खाण सोड नव्या जिवाक तांकां भर हालेलुया 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 आमच्या सगळी आसच्या जेजू तुजेर पातयो तशें मुरी मायाच्या मजदाचे पातयो ससाना मग त्या मजदाचे पातयो आज हांगा सासो सोम्या सगळ्या लोकां पासून मागो ती आमोली लागा तांचेर आशनाय त्यामुळे त्या बाळा माता खंयचे पातकासो वसो खंयची पीड आशिल्ल्या वायट आनी खंयची आसा जाल्यार सगळें खंयची इन्फेक्शन आसा सगळें तुज्या आमोल त्या बळान बांदून हुमटुकान पालवान हुया नाश करता सोम्या सगळें वायट बसपण आसाव सगळीं बॅक्टेरिया सगळे वायरस बसपण आसाव खितीच पाटी येना जावं सुटका त्या लोकां जावं सोम्या सुटका तांकां जावं सोम्या सुटका तांकां जावं वाळय तुवें पवित्र सगळें तांचे थंय आनी माथ्याचे खेस्तां पांयाचे नाक्षी मसर तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी हाडाच्या सांदांनी कुडचे रे बागा जिवकणात ती पवित्र सगळेंच बरोवन तांकां बळ भलायकी आशिर्वाद बर सोम्या जाणवाय गिन्यान बूध घटाय समजोनी भक्त देवबिरांत तसेच माया मोग संतोष शांती सोसणीकाय दयाळाई बरेपण उदारपण सादेपण विश्वासीपण मानसुकी स्वादमान निष्कळपण तसेच तांकां समेस्तांक गरजाची बळ भलायकी आनी बरोवसो लाभोवन सदांच तुजी स्तुती करून जिवनची ती जावं तुझ्या बेसावांनी तांकां बर हालेलुया 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 साक्रामेंताचे बेसांव घेवंक आमी आयती जावया ह्या देवाड्या साक्रामेंता म्हणून ताचो आशिर्वाद आमी घेवया खंयचो आशिर्वाद जाय एक घडी भर उडा आसा घडया
खंयचो आशिर्वाद आमकां जाय कितें आमी आशेता परत एक मात उडत आसूं मरी हे बरी सुमिया तुजी खुशी जावं म्हूण सांगूंक आमी विसरचें नाका हांव कालती म्हण घालता सुमिया तुज्या खुशेक म्हूण सांगूंक विसरचें नाका तुजे खुशे वरवीं म्हज्या जिवितांत जावं म्हणून विसरचें नाका आनी आज खंयचेय आमी मागल्यार आशिर्वाद पवित्र आत्म्याक आमी विसरचें नाका सो पवित्र आत्मा म्हजे संगीत धाड कशें एलिशा प्रवादीन इलियास प्रवादीन म्हळें तुज्या स्पिरितान दर स्पिरीत म्हाका दी तेंच म्हाका पुरो आज तेंच आमी मागया तो स्पिरीत आमचे थंय आयलो जाल्यार देवाचे कुशे वरमाणे खंयच्या कश्टान ती खंयच्या सुलवणेन ती जिवंक आमी शकतले हांव शिकतले हांव मागया तोच पवित्र आत्मय ह्या पवित्र बेसांवाच्या वेळार Sacramenta sastagnaman karuya putri madhya rupa bodlak navyoriti adarya sarvon vecha askat vishvyam वार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससनाक ससनाक एकाच तळ्यान हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा प्रार्थया ये देवा विजय सगळ्यांना काल तुझ्या कष्टान उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आनी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर आनी आयच्या ह्या पवित्र आत्म्या मागिल्ले वरवीं तुजो पवित्र आत्मा परत ह्या बेसांव वेळार सगळ्या संवसाराचेर गोश्ट सगळ्या संवसाराचेर सगळ्या पिडेस्तांचेर आनी आमच्या सोपीर गजांचे भुरगे सो लोकांचेर हर एकल्याचेर देंवोन येवं तुजो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Jezucia matkyang buzodecha mogan sagreslascha amka sadunaka Jezucia